हांव निशिकांत भोसले देखील स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचो सेक्रेटरी. आतां हांगा जिंगाळून घडोवन हाडलो टुर्नामेंट 5 वर्सां 5वी खेप जाली. पोरू करपा लागलो, पोरू आमकां लॉकडावनाक लागून बंद पडलें. पूण आमी वर्सा वर्स टुर्नामेंट करता. खूब टुर्नामेंट ह्या ग्रावंडार जाता क्रिकेट ग्रावंडार. तेन्ना मागीर आमकां हे भुरगे सपोर्ट करता खूब. तितून हांव पीच क्रिएटर, पीच बीन हांवूच करता. तेतून म्हाकाय थोडे बळ मेळटा. आनी कितें सांगचें म्हळ्यार 5 वर्सांनी हे बरे भशेन करता. ह्या फुडें आमी चालू उरता टुर्नामेंट आमचे. प्राइस कितले तुमचे? प्रायज आता 1,40,000. हय. तितून सगळे बरे बरे प्रायज आहा. कॅची प्रायज आसा, मॅन ऑफ द मॅच आहा, सगळे प्रायज आहा. पयले प्राइस 1,40,000. 1,40,000. आणि तुम्ही मेसेज कितें दिवंक शकता एक क्रिकेटरान? की क्रिकेटाक हांव मेसेज दिवंक सोदता की बरे भशेन सगळ्यांनी बरे खेळचे. कोणूय हरो कोणूय जिखो तुका कांय करचें ना. आनी मातशें सामान घेतलें कित्याक पयर आमकां एक एक्सिडेंट जाला माशेलान, ते बॅट बसला. त्या भुरग्यांनी आतां किपिंग लागीं ते हेल्मेट घालचे, कंपल्सरी हेल्मेट घालचे. रिस्क घेवची न्हू हे टुर्नामेंटाक. खंयच्याच टुर्नामेंटाक रिस्क घेवची न्हू. हेल्मेट कंपल्सरी घालचे आनी भुरग्यांनी बरे सारके बरे खेळचे. स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान जो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला तेंचे जे सर्वा धाकटू आनी तेंचे टिमीक हांव अभिनंदन करता की हो जो टुर्नामेंट प्रत्येक वर्सा बऱ्यापैकी हो टुर्नामेंट अख्ख्या गोंयान हो आयोजीत करता. म्हणून तेंचे हांव अभिनंदन करून अशेंच हो टुर्नामेंट प्रत्येक वर्सा तेंच्यांनी बरे भाशेन करचो. आमचो सदांच तेका तेंको आसतलो. आमचो आमदाराचे म्हूण रोहनाचो म्हूण तेन्ना सरपंच म्हाजो स्वताचो, तसोच वेरेचो सरपंच म्हाजो मित्र केदार नायक, तसोच आमचो आनी एक आमदार जो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जयेश बाब. आनी हो असो टुर्नामेंट तेंचे प्रत्येक वर्सा करचो अशें मागता आनी तेंचें अभिनंदन करता. सिंगारो बॉयज हेंच्यांनी हो आमच्या बार्देजान म्हाका दिसता वन ऑफ द बिगस्ट टुर्नामेंट, सगळ्याकून चड प्रायज आनी एक वन ऑफ द बेस्ट टुर्नामेंट ते घडोवन हाडटा. तेजें आयज हांगा इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा. हांव तेंच्या जिंगारो बॉयज हेंच्या स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हेंकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. स्पोर्ट्स क्लब हो एक पॉवरफूल क्लब आसा आनी आमच्या बेतीन म्हणपा जाता आनी सरावंडींग बार्देस एरियान म्हणटा की वन ऑफ द बेस्ट म्हणल्यार बरे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता आनी एवरी इयर हे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. पण हितूनच्यान हेंच्यांनी तितले बरे हे काम करून सगळ्यांक लोकांक दाखोवन दिता आनी हेवटेन तेवटेनचे लोक पुरे गोंयचे म्हणल्यार ऑल ओवर गोवा लोक हांगा येता आनी हितून पार्टिसिपेट जाता. हांव हेंकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी हेंच्यांनी अशेंच सगळ्यांक घेवन बऱ्या भशेन हे एवरी इयर टुर्नामेंट करचे. कॉंग्रेच्युलेशन वन्स अगेन. थँक्यू. परत एकदा बरो बॉल ऑफ सायडीन घातलेलो हो बॉल बॅट्समॅनाक चुकून लेग कट जावन किपराच्या हातीन पावला. दुसरो बॉल रोहिताचो हो दुसरो बॉल डॉट बॉल आणि फक्त ते डोंगराच्या पायथ्याक पावतले. वयर पावपा खातीर तांकां 4 इंचची गरज आसा, 6 इंचची गरज आसा. बॉल बाउंड्री भायर धाडपाची गरज आसा. स्ट्रायकार पावला लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन धीरज नार्वेकर.